श्री शांतादुर्गा कुंकळकान हाचो वार्षिक क्षेत्रोत्सव जो पळय आसा तो आज 25 तारखेर हांगसाकून सुरवात जातली आनी पयली सुवात जी पळय आसा ती मोल्लांगिनीक आनी तेजे नंतर सिद्धनगर गोठण भिंसा आनी वोडी जाले उपरांत तुगेली कुलवाडा ह्या मूळ स्थानाचेर वतली। थंय जवळ जवळ 2 ते 3 तास ती रावतली। त्याचें पयलींचीच घर आनी थंय सगळी भाविकांक ती तुगेली कौल दितली आनी ताजे नंतर 5:30 नंतर ती पालखी जी पळय आसा ती 12 छत्र्याचे मिरवणुकीन आनी प्रत्यक्ष हजारांनी लोक तुगेले ह्या सहभागी जातला मिरवणुकीक आनी ती पालखी परतून तुजी फातर्पेर येवपाची वाटेर लागता आनी तेन्ना ती मोल्लांगिनीक परत पावता। कट्या वयल्यान ती तुगेली फातर्पिया रातची 10 वरांचेर परत आपल्या मूळ आपल्या स्थानाचेर परत पावता। कुंकळे गांवांतल्यो सत्र्यो ह्या उत्सवाच्या निमित्तान देवीचे दर्शन घेवपा खातीर आनी साऊथ गोवा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्तान आमच्या कार्यकर्त्यांक लोकांक मेळपाक संपर्क ह्या निमित्तान हांगा आयिल्लो। आमचो आमदार माजी आमदार बाबा राजन नाईक, हांगातले सगळे कावन्सिलर्स, बाकी सगळे वायस चेअरपर्सन बाबा दिनेश देसाय, ताच्या बरोबरचे सगळे कावन्सिलर्स हांची सगळ्यांची भेट घेवन आमकां साऊथ गोव्यातल्यान मोठे मताधिक्य कुंकळे मतदारसंघांतल्यान अपेक्षीत आसा। आमकां खात्री आसा की कुंकळे मतदारसंघ साऊथ गोवा जिखपा खातीर मोठी लीड जी आसा ही ह्या मतदारसंघांतल्यान मेळटली आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांचो जर उत्साह पळयत जाल्यार साऊथ गोवातलो सीट हो आमचो मोठ्या मार्जिनान निवडून येतलो।